या बस स्टँडला आमचं रिक्षा लावपा मेळना. सगळे कामवाले येता, टू व्हिलर लायता, सगळं ब्लॉक करून उडयता. आमच्या इथून बसी येता, बसी जाता त्यांच्या येवपा मेळना. आमची येयल्या दिसा त्यांच्या वांगडा झगडी जाता, वाद जाता. ते कितें तरी एक्शन घेवपाचें. तरी फोर व्हिलर येता मदीं रावता आनी तांकां आमी सांगलें समज मातशें सायडीक रावा रे, आमची फेस्तावप येता. त्या खातीर हे कितें पुलिशेन नाल्यार आनी कोणी म्युन्सिपाल्टी हेका एक्शन घेवन हे बाबा तेंकां पार्किंग करून दिवं नाका हे म्हणून एक्शन घेवची म्हणून आमी तिची विनंती करता. हे रिक्षाक आमकां रावपाक मागीर मेळना, आमकां भायर भायर रिक्षा दवरची पडटा. सध्या मी असा फोंडेच्या कदंब बस स्थानकाचेर जुन्या बस स्टँडाचेर रिक्षा स्टँडाचेर पर्यायान जाग्यार तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता. हांगा ह्यो पॅसेंजर रिक्षा आसा, फोंडेच्यो रिक्षा हांगा बस स्टँडार दवरता. पूण दुर्दैवान त्यांच्या खातीर जो जागो आरक्षीत केल्लो आशिल्लो त्या जाग्याचेर सध्या हांगा नाका आशिल्लें पार्किंग स्पॉट जावन पडलेलें आसा. हांगा जी फाटल्यान दुकानां आसा तांकां फुडली एक लायन पार्किंग आशिल्ली खरी, पूण कालांतरान जे हांगसरल्यान फोंडेच्यान जे कामगार लोक आसा, जे ऑफिसांनी पणजे जावं मडगांव हेर वाठारांनी कामाक वता, ते घरा कडल्यान आपल्यो दुचाक्यो आपल्यो स्कुटरी हाडटा आनी हांगा ह्या रिक्षा स्टँडाचेर पार्क करता रे कामाक वता. सकाळच्यो पार्क केल्ल्यो गाडयो सांज मेरेन तश्योच आसता आनी हे रिक्षेकार जे आसा तांकां हांगा आपली रिक्षा जर घेवन येतलो भाडें जाल्यार तांकां रिक्षा घेवन येतना त्रास जाता. सद्याच्या घडयेक हांगा 20 ते 25 रिक्षेकार भाडी मारता आनी तांकां हांगा पार्क ह्यो टू व्हिलरी पार्क केल्ल्या कारणान तांकां हांगा जागो पावना. तांकां आपल्यो गाडयो भायर मुख्य रस्त्या कडेन वाटेर व्हरच्यो पडटा. त्यो करता आसतना हांगा बस स्टँड आशिल्ल्या कारणान पणजे वचपी बसी ज्यो आसा तेंचे कडेन सदांच तेंचे वादावादी जाता. तांकां गाडी रिक्षा फाटी घेवच्यो पडटा, बसवाल्याक थारचो पडटा कोणी रिक्षेकार चायेक गेलो जाल्यार. सो थळाव्या म्युन्सिपाल्टीन नगरपालिकेन किंवा थळाव्या आमदारान ह्या प्रकरणाचेर लक्ष घालचें, पुलिसांनी ह्या प्रकरणाची दखल घेवची आनी हो तेंचो त्रास जो आसा तो सोंपोवचो अशी तेंची मागणी आसा. हांगा वास्तवीक हो पार्किंग लॉट न्हू, पे पार्किंगूय हांगा ना, पूण जे कोण कामा वराक वता त्यो आपल्यो गाडयो हांगा पार्क करता आनी हे रिक्षाकारांच्या पोटार उबे रावता. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान शेखर नायक.